मनोहर पर्रीकारान गरज नासतना प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनी येवजण करून तरणाट्यांक फटयले. तांकां काँग्रेसीन साल्वार केले अशें काँग्रेसीचो मुख्य म्हणयारो शांताराम नायक म्हणटा. कोयराचो प्रस्न सोडोवपाचें आस्वासन दिवन पर्रीकार पणजेकारांक फटयता असो आरोपय शांतारामान केलो. तो पणजे मिडिया कडेन उलयतालो. Why could he not solve the garbage issue when he was chief minister? In fact, as MLA also he could have played some role, and I think some of the MLAs of BJP has nursed their constituency better than Parrikar. And today, Panjim has become garbage is primarily because of not taking interest by its own MLAs. He has never looked after Panjim. BJP itself has become a garbage now, which has to be burnt, either by scientific methods or by crude methods. It is Francis D'Souza, BJP MLA, who filed the petition, and therefore fishermen came into trouble. And it is Congress party which went to their rescue and gave them relief. And therefore blaming Congress party, Parrikar is used for doing such tactics. When he was in power, when there were no vacancies in the government, he created a fraud, a bogus scheme called pre-employment scheme. There can never be such a scheme. And therefore, when the scheme failed, he could not accommodate. Youth were on streets. And when Congress came to power, we had to give them relief. This is the very type of thing Parrikar is now indulging in to save his constituency, giving false promises. This is nothing but a fraud being played on the youth. And the leaders are such who will not treat the cabinet colleagues as cattle, as Parrikar did during his regime. And certainly, people of Goa would not like to have Hitler Bai in the secretariat. ड्रग्स आनी मसाज पार्लरांच्या नांवान चलिल्ले शिनळकी वेवसायान कळंगुटेचें नांव घाण केलां. हाका थळावो आमदार आग्नेल फर्नांडीस जबाबदार असो आरोप थंयचो सरपंच जोसेफ सिकेरा आनी एंथनी मिनेजिसान केलो. ह्या फुडाऱ्यांनी भाजपा मोगो युतीचो उमेदवार मायकल लोबोक जाहीर तेंको दिला. सोमारा सांजे कळंगुटे जाल्ले भाजपाचे सभेक मनोहर पर्रीकार आनी मातानी साल्ढाणा बरोबर कळंगुटेचो सरपंच आनी कांय पंचय आशिल्ले. आता आमदार तुमचो 10 वर्सां आसा हांगा कितें डेव्हलपमेंट जाला हांव नको. रातचो केन्नाय जर आयलो जाल्यार पळय तशें वयल्या वयर पळयत जाल्यार युरोपान आशिल्ले अशें दिसता, कळंगुटे आशिल्ले भशेन दिसना. सकाळचो येत जाल्यार सगळी घाण, ट्रॅफिक जॅम आनी खंयच गार्बेज सुद्दां उठोवपाक चान्स ना. हे कांयच करूंक ना म्हण आतां प्रचार कितें बीजेपी कॉम्युनल. ह्या मतदारसंघात तुमी म्हाका आमदार दिया, हांव तुमकां एश्युरन्स दिता 5 वर्सांत तुमकां डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें हें उतर काडपाक दिवचो ना हाची गॅरंटी दिता. आनी म्हणून आयज तुमच्या फुडें सगळ्या कडेन सांगता की आमी ठरयलां की टुरिजम क्लस्टर डेव्हलपमेंट हें करपाची गरज आसा. बागा पासून अंजुना पासून हांगा खंयचो आरपोरा पासून सिकेरी पर्यंत एक क्लस्टर करून दर वर्साक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक 100 कोटी रुपया आमचे गव्हर्नमेंट मार्च म्हयन्यानूच डिक्लेअर करतले. एप्रिल पासून पैसे मेळपाक सुरवात जातले. फुडल्या चवथीक बरेचशे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले आसतले. 3 म्हयन्या भितर तुमकां रस्त्याचे कडेन जर प्लास्टीक दिसत उडयले सगळे गोंय अंडरग्राउंड केबलिंग करूंक जाय आनी कोस्टल बेल्ट पयलो करूंक जाय. ताज्या खातीर कितें जायती गजाल मेळटली. हांगा रस्ते रुंद करपाक किंवा फ्लायओव्हर जे कितें टॅक्निकली फिजिबल आसा फुल ऑल राउंड डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार तुमकां येता ते 3 तारखेर सगळ्यांक बीजेपी वोट घालून तुमचे सोयरी कोण आहा, तुमचे फ्रेंड्स आहा, तुमचे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी
फ्रेंड सर्कल आसतले सोयरी आसतले तेंकाय सांगून बाब पर्रीकाराक परतून आमी एकदा चीफ मिनिस्टर करूया. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.